नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. सोनसड्यावेल्या पोन्न्या डंप यार्डात नव्या मिक्स कोयराचे डंप. मडगांव वार्डांनी कुसता कोयराच्यो राशी. झुजा पावण्यार मोहीम. सोनसड्यार परत उजो. फायर ब्रिगेडीन पालयलो. मिक्स गार्बेजीन पालिकेचे हाल. एबॉल्युशन एक्ट आणि MMDR एक्ट एकामेकाकडेन सुसंगत करप हो मायनिंग सुरू करपाचो एकूच मार्ग. मायनिंग बंदीक NGOच मुख्य जबाबदार. अंबर तिमलोचे हेड ऑन. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचेर प्रधानमंत्री मोदीची सगळ्या राजकीय पक्षांबरोबर बसका. काँग्रेस, TMC, आप, SP, BSP, शिवसेनेन मारली कूच. बिजू जनता दलाचो तेंको. आमदार मायकलाक रोखडीच मोठी जबाबदारी. मुख्यमंत्री सावंताची मायकलाच्या वाडदिसाक घोषणा. मंत्रिमंडळात फेरबदलाची शिनाल. मायकल म्हणटा अपेक्षा आसाच. घोषणेची पळयता वाट. गोवा मायल्सात वांटेकार जायना तो मेरेन टॅक्सीवाल्यांक टॅक्सींच्यो सरकारी स्किमी दिवचे ना. GTCDच्या अध्यक्षाची शिटकावणी. ॲप बेस्ड सेवांक बरेपैकी रिस्पॉन्स. येता त्या विधानसभा अधिवेशनाक काडटले मायनिंग इश्यू. थारावय पास करतले. काँग्रेसीचे 15 आमदार मायनिंग वाल्यांक बरोबर. रवीचे मायनिंग वाल्यांक उतर. आणि दुसरे गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँडमास्टर चेस सर्तीत जॉर्जियाचो सुपर GMP लेवानास सयत गोंयचो अनुराग मामल आनी नितीश बेरुलकाराक जॉयंट लीड. मडगांवचो नवो मिक्स कोयरूय सड्यावेल्या पोन्न्या डंप यार्डात. जाता नजो करून पालिकेन शार, बस स्टँड, मार्केटांतली गार्बेज कशी तरी उखल्ली. वार्डांनी राशी कुसतात. आज सोनसड्यार परत उजो. फायर ब्रिगेडीन पालयलो. मिक्स कोयरान पालिकेचे हाल. क्लियर करूंक झुजा पावण्यार मोहीम. आदलो गार्बेज रिजेक्टूय सोनसड्यार आदल्या डंप यार्डात शिफ्ट करप चल्ला. कोयराचे थोडे भोव सेग्रिगेशन. मडगांव कुडतरे मात अजून सुवात ना. आमकां 5:30 कॉल येयले की सोनसड्यार उजो लागला म्हणून आमी येवन पळय इमिडिएटली टर्नआउट केलो. टर्नआउट केलो आमी पळयलें हिंगा पळयल्यार एक स्पॉटा वयल्यान उदक येतालो. तें आमी पळयलें उदक म्हणून आमी कंट्रोल केलें आनी आमी इंजिनियराक सांगल्या म्युन्सिपालिटीच्या तुमी एक माती माराय म्हणून. माती मारल्या स्टॉप आमी सद्या टेम्पररी बंद केलं उदक. एक गोळी मेळ्ळो दिसता न्हू. हय, एकूच स्पॉटार पेटलो. आमी दुसरो आमी चेक केलें सगळें. एकूच स्पॉट पेटता तो आमी सद्या उदक मान बंद केला. आतां तेंची लेबर ते माती मारल्यार बंद जाता. सगळं बालीवरून पडटा पण तुम्ही हे बंद करा. गार्बेज बायली ही सगळं बायली गार्बेज हे पण तुम्ही बंद करा ना. कॅमेरा घाला. आता हे कोण फक्त सोल्युशन आहे. मीच पडला साहेब. आता आम्ही हे बंद केलेलं तुम्ही सर्विसिंग घातले डोर कलेक्शन. हे पण बंद दाबा बायली ॲटर्स सगळी मिक्स गार्बेज हे सगळं मीच गार्बेज आणि बायली गार्बेज बायले गार्बेज हे सगळं रुता पुढे गेले. आता हे सर्विसिंग करपा जायना. कंप्लीट बायले कशें सगळें तितून सगळें मिक्स आहा न्हू. मिक्सूच आहे आपण सगळं मिक्स आहे. काल ते थंय मुंगल माड काडपाक गेले तेतूंतले 2 बॉक्स बॅट मेळ्ळा कितें आनी 2 बॉक्स मिक्स मेळ्ळा. ते कितें करता 4 पोतीक घालता तो ब्लॅक कलर. पयल्यान ते हे मारता बॅट पूण आतां तुमी सगळे करतले. नाही आम्ही करपा ते बंद करपा जाय. बायले कचरो बायला कचरा ना आदी कचरो खंय वता तुमी सोनसड्यार. आता वरून होता. आता थंय जागो दाखयला खंय तो सुपर कोसो आसतलो ताका सांगला खंय ताकद पळोवपाचें. ये गार्बेज अभी कितने दिन का. सर 3 दिन बाद 3 दिन हुआ. अभी तक म्यूनसिपैलिटी लेके नहीं गया. हो गया सर. कहाँ आता है गीला गार्बेज किधर है. सब लोग ले लेके भरता है. गिला उसमें डिब्बा में रखा है अंदर है. अंदर है. लेकिन अभी डोर कलेक्शन चालू है. कलेक्शन हाँ चालू है. अभी ये कब निकालेगा म्यूनसिपैलिटी मालूम है. सर मैं मालूम नहीं नहीं जानते क्या. Okay.
गोंया खातीर काडिल्लो एबोल्युशन एक्ट आनी MMDR एक्ट एकामेका कडेन सुसंगत करप हो मायनिंग सुरू करपाचो एकच मार्ग. गोंयच्या लिजांचो प्राझ बाकीच्या राज्यां भशेन 1987 सावन धरप आनी ते दिश्टीन कायद्यांत बदल करप गरजेचें अशें गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष अंबर तिमलोन सांगलें. तांणी पयलेच फावट दिल्ले जाहीर मुलाखतींत ते प्रुडंटाचे हेडोनांत उलयले. मायनिंग बंदीक NGOच मुख्य जबाबदार अशें तांचें मत. All our mining leases were made mining leases by an Abolition Act in 1987. So let's put it this way, you were given a birth certificate in 1987. So in 2015 a new act is introduced by the Government of India, which now puts a cap on how many years a lease can exist. So all these things put together, you've got an Abolition Act that says this is the day you're born, but you're now saying there's another act that says this is the day you end, and there was no harmony between the two. This could have been an oversight at the time, or it had not taken, but the state government immediately after the new act came into place informed the union government that there is a mismatch. Your new act says everybody should get 50 years from the date you were given a mining lease. Now, Goa is the only place in the country that was not given a mining lease by the act. So, when does our date start? So had they clarified this at that time, there would be no problem today. Even today on interpretation, I would say that you do exist from 1987 and the act provides that you get 50 years from that date. Every other state has got this 50 years. In fact, every other state got the renewal option also. If you go on the basis of equity and logic, every state has to be treated equal. All the options and provisions of every act should apply to all the states. So therefore, it's behoven on the state and the centre to regularize this mismatch between the acts. You are saying harmonize both the acts. And harmonize the two acts. Whom do you hold responsible for the situation we are in today? It is Goa Foundation, it is Digambar Kamath, No, it is I- Manohar Parrikar, or some elements from your industry. Absolutely myself and the people from my industry, because we underestimated the ability of these so-called self-representative bodies, that then the destruction they can do without having mandate, without having accountability, and not even bothered about the damage that they leave behind. We said, no, our reputation is good. We have always done great CSR activity. We have always done this. You know, we are not like other states who have done this kind of mine. Why would anything happen to us? So I believe we misread the situation on how mining in the rest of the country was being interpreted, and that paintbrush would one day come on us, despite our reputation and despite our track record. But you still believe the principal catalyst for this situation is the NGO? I believe the catalyst for the situation of stoppage. Yeah. Of course. Not Digambar Kamath, not Manohar Parrikar. It was Manohar Parrikar built his 2012 campaign on one of the principal issues as illegal mining. Yes. He created the PSC report. He came up with those figures of 20,000, 25,000 crores. He became the chief minister, and this happened within 6 months. Was there a premeditated intent or pressure on that administration to look harsh as far as the industry is concerned? I think yes. मोदी सरकारान एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचो विशय फुडें काडला. प्रधानमंत्री मोदीची राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा जाली. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस धरून SP, BSP, आप आनी शिवसेना वाल्यांनी कूस मारली. पवार, ओवेसी, फारूक, पटनायक, नितीश पावले. 2022 स्वातंत्र्याची 75वी मनयतना सरकार नवी व्यवस्था चालीक लावंक सोदता. परत वेंचणुको जाल्ल्यान खंय पयसो, वेळ, शक्त, खर्च. कितना पैसे का खर्च होता है, समय जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोई योजनाएं नहीं लागू हो सकती हैं, नए शिलान्यास नहीं हो सकता. इससे कंट्री के इंटरेस्ट में ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो शायद हमारी डेवलपमेंट की पेस और स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, चुनाव का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, जनता के ऊपर कोई एक्सचेकर पर बोझ बहुत कम हो जाएगा. हम प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हैं. इससे फिजूल खर्ची रुकेगी और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा. We think
it is very unrealistic, impractical, because it will subvert the all constitutional arrangements which we have today. It means it is beginning of a kind of presidential form of government. India is a country with tremendous diversities, and you cannot impose uniformity on all states at national level. And this homogeneity and uniformity will not work. टॅक्सीवाले गोवा मायल्सात वांटेकार जायना तो मेरेन तांकां टॅक्सीवाल्यांक आशिल्ल्यो सरकारी स्किमी दिवचे ना. GTDCचो चेअरमॅन दयानंद सोपटेन स्पश्ट केलां. टॅक्सीवाल्यांनी खंय 1 म्हयनो तरी ट्रायल रन घेवचो. कांय लोक टॅक्सीचो इश्यू करून खंय गैरफायदो घेतात. असल्यो ॲप बेस्ड सेवा गरजेच्यो. टुरिस्टांकूय बऱ्यो. गोंयांत बरो रिस्पॉन्सूय मेळटा. If you see today, it reaches to more than 1,500. All are Goan. No one is outsider. It's gone up to more than 20,000 trips. That means June 2019. Sorry, June 2019. It shows people like this service. That's why not only number of trips, but number of these our taxi owners, they are joining this Goa Miles. I'm just requesting them, whatever things are there in your mind, just leave it. For trial basis, you join this Goa Miles. At least for one month, you take the experience. See what is the benefit is there. What is the benefit to a driver? What is the benefit to our owner? Which helps not only the driver and owner of that particular car, but it helps it greatly to increase tourism industry in Goa. बेकार भुरगे आमचे भाव खूब आहा. तेणे समज इनिशिएटीव घेतली आनी गाडी खरेदी करपाक गेलो जाल्यार थ्रू EDC सबसिडायज रेटीन ताका गाडी मेळून दितली. डे बाय डे, इयर बाय इयर इन्शुरन्स वाडत आसात. ते से 50% ताका बेनिफीट, जशें आमी बाकीच्या स्किमीक सबसिडी दिता पळय, 50% सबसिडी ऑन इन्शुरन्स पेमेंट. ते भुरगीं जी शिकता स्कुलांनी कॉलेजींनी ताचे खातीर स्कॉलरशीप मेळची. ह्या संदर्भान ही स्कीम आमी तयार करता. थोड्या टायमा उपरांत इम्प्लिमेंटेशन आमी करतले. डिपेंड्स आसा तांच्यांनी कितले इंट्रस्ट दाखयतात ते. हे पळय ही सर्वीस जी आमी हे करतात जस्ट टू अट्रॅक्ट द गोवा मायल्स which gives good and better service to our tourists. जॉईन जावचेच पडटले ना मेळपाना. तुका खबर आहा, म्हाका खबर आहा, पण खंय तरी एक इश्यू तयार करपाक जाय विथ इंटेन्शन. हाचे खातीर ते कितें करप नाजाल्यार हांवें नांवां घेतात, पॉलिटिशन नांव घेवपाचें करना. तुमकां खबर आहा म्हाज्या मांद्र्यान वचून सुद्दां मिटींग मडगांवच्या सावथाच्या वचून मांद्र घेतात. पण तांकां खबर आहा ही जी सर्वीस जी आसा ही सर्वीस बरी आहा. ह्या फाटल्या 2-4 वर्सांत काही इन्सिडंट घडले जे घडोवंक जायना, वीच इफेक्ट अवर टुरिजम. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोक रोखडीच मोठी जबाबदारी दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मायकलाच्या वाडदिसाक घोशणा केल्या. एक वेळ खंय मंत्रिमंडळातूय फेरबदल जावंक येता म्हूण मायकलाचे लागींची सुत्रां सांगतात. मायकलाच्या वाडदिसाचो मंगळारा दबाजो जालो. आमदार मंत्री बरे मागप्यांची गर्दी. मायकल म्हणटा अपेक्षा आसाच, घोशणेची वाट पळयता. वेगवेगळे इश्यूज हे फक्त आपल्या मतदारसंघातले न्ही तर पुराय गोंयांतले इश्यूज जे आसा हे घेवन तो ऑलवेज सरकाराच्या मुखार मांडटा. ते इश्यूज सोडोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर हांव म्हणटा की आजुनूय बी जे खरें आज उपसभापती आसा डेफिनेटली ताका मोठें पद मेळपाक जाय ही म्हाजी इच्छा आसा. आनी ताका काळार डेफिनेटली हांवूय सांगता की ताका मेळपाक जाय आनी डेफिनेटली मेळटलें. थोडीशी वाट जी आसा ती मायकलाक पळोवपाक जाय. थोडोसो आमी ताका म्हणटा पेशन्स जी आसा आनी ऑफकोर्स पहिले पेशन्स दवरल्या खातीर सब्र का फल मीठा होता है त्या पद्दतीन डेफिनेटली आमी मायकला खातीर कारण ऑलवेज मायकलान
बरो रोल जो आसा सुगोलीत प्ले केला ना म्हणना. I can only tell you, just have faith in God. You are very in Goa, fortunate to have a nice, young, dynamic chief minister. Have faith in him, and just like all of us want, I'm sure all your dreams will be fulfilled. And Michael, I just want to tell you in your constituency that there are very few people like you who talk from the heart. You're one of the unique people, and I'm sure your ambition in life and your destination where you want to reach will be achieved. Just have faith in God and have faith in our chief minister. Thank you so much. की या वर्साक आपण तशें इन्व्हिटेशन किंवा असा घरघरात धाडली ना तरी ते खूब क्रावड पळय तर मायकलाचो लोक आनी मायकल म्हणटा प्लीज सगळ्यांक भितर वाचपी सगळ्यांक घेवन वचपी सगळ्यांक एकचारान दवरपी एकवटान दवरपी असो विडो आमचो सगळ्यांक कसल्याय विशयाचेर उलोवपी बेधडक मिनटांचेर उलोवपी फाटीफूट पळयत आसतना आनी खरेंच बऱ्या विचाराचो आमकां आपल्या सगळ्यांच्या वतीनी मुझे कलिंगाच्या वतीने सगळ्यांच्या वतीने हांव तांकां वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. 43 years ज्या तुवें लोकां पासत कितें केलां पयशांचे पासत कितें केलां तें काम करीत राव. देवान तुका खूब वळख दिवची, देवान तुगे घरा बरें काडचो आनी जो तूं 43 years आहा तो खबर आहा जेजू क्रिस्त जेन्ना संवसारांत येयलो तेन्ना म्हळ्यार मनशाचें जिवीत 120 वर्सां. पण हांव मागता मायकला 120 वर्सां तितून बऱ्या पडना. मायकल हो आमचो बीजेपी ताचो आंतीक आमी आज बीजेपी बरोबर आहा पूण बीजेपी ओपोज करताले तेन्ना मायकल आमच्या चड लागीं ना म्हाका तरी तो चड लागीं आनी मायकलाक तशी एक करेज आहा लोकांचे इश्यूज घेवपाक आनी लोकांचो पल्स कितें आहा तो कळपाक. जेन्ना मायनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपीक आज पासून आयला तेन्ना मायकल बीजेपींतल्यान जिल्हा परिशदेन आयिल्लो आनी तसो काम करून वयर सरलो आनी वयर सरून आमी तो आमचे बरोबर आहा आनी आमी हांगा जगत प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा हांव उपमुख्यमंत्री आहा सगळ्या आमचे सगळ्यांचे अच्छे दीन येवन गेले. आतां मायकलाचे बी अच्छे दीन येवपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा ते येवपाक आमी सगळे हातपाल लायतले. तो आमचो सरकाराचो एक बरो घटक आनी इम्पॉर्टंट घटक. कांयच म्हणना खाली देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक की तुमी म्हाजो स्ट्रेंथ, यू आर माय स्ट्रेंथ. बिकॉज ऑफ युअर स्ट्रेंथ आय एम वर्किंग एवरी डे. सद्दां जें काम करता हांव सकाळीं उठोन ते सांज मेरेन आय वर्क एज you have given me the strength and I look forward that this strength of yours continue. And one assurance I want to give to the people of Goa that I will work for you till my last breath. म्हणजे आम्ही आसोसोर या संवसारान I will work for the people of Goa. सांताक्रूजची झेडपी जॉनी सेर्रावाची मर्सडीज कार फोडली. जॉनीचो इश्ट प्रसाद नायकान तिची मर्सडीज कार व्हेल्ली. प्रसाद रावपी बांबोळे प्रसादाची घरा भायर पार्क केल्ले कडेन ती कोणे तरी फोडल्या. हेर कारीक हात लावंक ना. दादागिरी वाडल्या. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण प्रसाद नायक मागता. ओल्ड गोवा पुलिसांनी केस रजिस्टर केल्या. सरपंच पंच सगळे पळय आसा. हांवें काल 8 दीस जाले झेडपीची गाडी हाडलेली. आमचो जिल्हा सांताक्रूज झेडपी झडपीची गाडी जिल्हा पंचायत आमची कालापूरचे तेजी गाडी हांवें हाडलेली आनी पळय दवरलेली पार्क करून राती पळय नाल्यार कोणें येयल्या आनी हेंच्यांनी गाडी फोडल्या. ही आतां गुंडागिरी अशी तुमी राग काडटा तर गाडयांचेर फाड्यांचेर कित्याक काडटा रातचे येवन? ह्यो कसली दादागिरी चल्ल्या ही? हांगा कोण ना विचारपी कोण ना जाल्यार हांकां काय दादागिरी गुंडागिरी अशीच वाडोवपाक दवरल्या हेंच्यांनी. आतां हेचेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय. हांव सांगता रवी नायक गेलो तेन्ना ओकी गुंडागिरी काबार जाल्ली तशी करून दाखय. हांव सांगता एका आमच्या आतां सीएम आहा तेका हांव रिक्वेस्ट करता, हांव पंच मेंबर हेजो सांताक्रूजचो हितून रिक्वेस्ट करता सरपंच सगळे आसा की गुंडागिरी सारकी डावन करून दवरा. कोणा पॉलिटिशियनाचे फोन पावता पुलिशेक तेवूय घ्या, टॅप करून घ्या, धाडा PI कोण हें करता तांकां. असल्यो गुंडागिरी करूंक दिवं नाका. आज कित्याक लागून गाडी सायडीक पार्क केल्ली गाडी कित्याक फोडल्या? पळय इतल्यो गाडयो दवरलेल्यो ती कित्याक फोडूंक ना? हीच गाडी कित्याक फोडल्या झेडपीची?
झडपीची गाडी कित्याक म्हणून फोडल्या हिचेर आतां कोण एक्शन आतां पळयता हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक मेन करून सीएमाक रिक्वेस्ट चड करता हांव प्लीज सीएम मातसो दी तूं सारको दाखय पुलिशेक दी सोडून घाल आनी कर इन्व्हेस्टिगेशन हेचेर आमी आतां वयता डावट आसा म्हाजेर कालाफ्रिजात भुरगे मेन म्हणटा ते चड दादागिरी करता ते हे पळया तुमी हे कितें चल्लें तें पळया फाल्यां येवन आनी कितें दुसऱ्या गाडयेकूय पडून उडयता आनी ही दादागिरी चलतली कालापरा सांताक्रुजान आतां हांव वयता PI कडेन इन्चार्ज ताका सांगतलो हांव की बाबा हें कितें चल्लें म्हणून आनी आमकां बेगीन बघून त्या कल्पिट्साक बूक करूंक जाय तांकां हें आमच्या एक्शनां बेगीन घेवपाची ती आनी म्हाका डावट आहा लीचेर ली म्हणटा तो कालाफ्रिजा तेजेर म्हाका डावट आहा तेजे कडेन खूब भुरगे पोसल्या तेणें तेका लागून कित्याक झडपीची गाडी तो चलयतालो पयलीं तेजी काडून घेतल्या गाडी म्हणून एक नाटकां केल्या आसतली भुरग्यांक धाडून रातचे पावसाच्या हेचेर एडवांटेज घेतल्या ही गाडयेची आतां पळोवया कोण कितें एक्शन कितें न्याय दिता काय पळोवपाचें न्हू जाल्यार सगळ्यांनी गुंडागिरीच करून रावपा मागीर गाडयो फोडपाक आनी पळय दारान गाडयो अश्यो सायडीक दवरलेल्यो गाडयो फोडून वयता दुसऱ्यो गाडयो हांगा पळय कित्याक लागून झडपीची गाडी फोडल्या तीच कळना म्हाका येता त्या विधानसभा अधिवेशनाक मायनिंग इश्यू काडटले जाता जाल्यार थरावय पास करून घेतले फोंडेचो आमदार रवीचे मायनिंग वाल्यांक उतर काँग्रेसीचे 15 आमदार मायनिंग वाल्यांक बरोबर म्हूण रवी सांगता मुख्यमंत्र्यान खंय दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरचें मायनिंग पीपल फ्रंटाचे शिष्टमंडळ सकाळीं रवीक मेळ्ळें इंडिपेंडेंट आज जवळ 60 लोक आम्ही फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA रवी नायक सराक मेळ्ळे आनी सरान आमकां सांगलें तुमचो रिस्टार्ट मायनिंग करपाक आमचो फूल सपोर्ट आसा आमी 15 MLA एनी टायम 100% तुमचे बरोबर आसा अशें ताणें आमकां सांगलें तशेंच येणारे जुलय सेशनान असेंब्लीक आमी मायनिंगाचो पॉयंट रेज करतले आनी सीएमाक हे नदरे हाडून दितले अशें म्हणून तुमी सांगलें मायनिंग सुरू जावची अशें म्हणून ते प्रयत्न करता जाले 7 वर्सां जालीं 12 बंद जाल्ली तेंचे प्रयत्न चालूच आसा ते कितें म्हणटा 6 म्हयन्यान जाता 6 म्हयन्यान जाता 6 म्हयन्यान करता 6 म्हयन्यान करता म्हणून आतां 7 वर्सां गेली आतां आनी केन्ना जातलें तेंगेलें ते पडले त्रासांक पण ते त्रासांत ते पडलेले आसात ते आमकां सांगपा येयले बाबा कशें करून हें करा म्हणून आमी विधानसभेक उरूंक शकता आमी विधानसभेक 100% म्हणजे 40 जाण आमी ठराव हाडूंक शकता पूण हो ठराव घेवन कोण वतलो हे ठराव घेवन वयर कोण वतले आमची घराणे कोण दितलो वयर व्हरून तर मुख्यमंत्र्यान दिवपाचें तर मुख्यमंत्र्याचें काम आसा हो ह्या विधानसभेक एकमतान एक हो ठराव जो आसा तो ठराव हाडूंक जाय आनी सीएमान तो ठराव बरोबर एक डेलिगेशन घेवन प्रायम मिनिस्टराक आनी मायनिंग मिनिस्टराक मेळपाक जाय पूण तें सरकार आसा त्या सरकारान हें सगळें पळोवपाक जाय सरकार म्हणजे लोकांचे पयशे सरकार कडेन येता आनी ते पयशे लोकांचे वेवस्थीत लोकां कडेन पावोवपाचें काम सगळें मायनिंग वाल्यांकूय थोडे वरात तांकांय कळपाचें कितें चल्लां तें पूण तशें केले शिवाय न्हवरोय म्हणून आनी व्हंकलूय म्हणून जायना म्हणून हें काम मुख्यमंत्र्यान घेवचें कारण ताका आमचे पेक्षा ताका चड खबर आसा कारण त्या बेल्टार तो रावपी दुसरे गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँडमास्टर चेस सर्तीच्या दुसऱ्या राउंडा उपरांत 2 पॉयंट घेवन 30 प्लेयर जॉयंट लिडींग आसात हातूंत जॉर्जियाचो सुपर ग्रँडमास्टर P11 भारताचो GM दीपन चक्रवर्ती लोकल बॉय आनी एकुलतो एक गोंयकार GM अनुराग महामल आनी फिडे मास्टर नितेश बेरुलकर आसा सर्त ताळगांव डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार चालू आसा 10 राउंडाच्या ह्या ग्रँडमास्टर सर्तीत पयले 2 राउंड सोंपल्या जॉर्जियाच्या पेंटसुलाया लेवाना सयत हेर 29 प्लेयरांनी पुराय 2 पॉयंट घेवन जॉयंट लीड घेतल्या हातूंत गोंयचो GM अनुराग महामल आनी फिडे मास्टर नितीश बेलुरकराचो आस्पाव आसा अनुरागान महाराष्ट्राचो सुयोग वागा खरयलो जाल्यार नितीशान मध्य प्रदेशाचो MA कुरेशी खरयलो हे सर्तीत पयलो शॉक रिजल्ट सकाळीं आयलो तो म्हळ्यार 13 वर्सांचो तामिळनाडूचो ग्रँडमास्टर D गुकेश तमिळनाडूच्याच IM K पोन्नुस्वामी आड हरलो सर्तींतलो टॉप सीड वेनेझुएलाचो सुपर GM एदुआर्दो बोनेली मध्य प्रदेशाचो फिडे मास्टर अनुज श्रीवास्तवा आड जैत जोडपाक शकलो ना तांची मॅच ड्रॉ जाली आनी एक गजाल कळ्ळी ती म्हळ्यार ओनूची सर्त खूब क्लोज जावपाची चिन्नां आसात ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट
हे प्रुडंटांगा सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.